नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव विनोद नायक. व्हिडिओ नंबर हो आमचो व्हिडिओ नंबर 3. व्हिडिओ नंबर 1 जालो, 2 जालो, आतां 3rd एपिसोड आमचे. आनी ह्या 3rd एपिसोडान आमच्या वांगडा आसा हाय विनोद. मायकल फ्रॉम माजोर्डा. Seven hours driving on the highway, far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright. अरे भाई मायकल पॉप कैसा? गुड. तू कैसा? मायकल पॉप वेलकम टू कोंकणी टीव्ही. कशें आहा तूं आयज? गुड. तू कैसा? तर आयज आमचो व्हिडिओ नंबर हो आमचो व्हिडिओ नंबर 3. व्हिडिओ नंबर 1 जालो, 2 जालो, आतां 3rd एपिसोड आमचे. आनी ह्या 3rd एपिसोडान आमच्या वांगडा आसा कोण? ना मायकल बेवन. आनी गोंयांत खंय बाबा? हांव माजोर्डेचो. मायकल फ्रॉम माजोर्डा. तर मायकल बाब UK येवन कितले वर्सां जालीं तुमकां? UK हांव 2013 येयलोलो पयले फावट. पयले फावटी 2013. पयले फावटी 2013. 9 वर्स मायज जाली. आनी हिंग येवपाक बरें इजी आसलेलें वो तुगे सुशेगाद येयले तुमी? आमी हांव पयलो पोर्चुगलासून येयलो. हां, पोर्चुगलासून. पोर्चुगलासून पासपोर्ट गेली. हय, गोंयचो पोर्चुगलसून लंडन. ओके. फर्स्ट टायम पावलो हांव. एकलो येयलो. फर्स्ट टायम न्यू अशें म्हाका. ओके. कोण नासलो हिंगा मुगे कोण फॅमिली जोपून नासलोली. एकलो येयलेलो? एकलो म्हणजे म्हाका एजंटान ग्रुपा बरोबर धाडलेलो. ओके ओके. म्हणल्यार UK येवपाचे प्लान कशें केले तुमी? हांव गोंया हॉटेलान काम करतालो. हांवें हॉटेल मॅनेजमेंट केलां. हॉटेल मॅनेज करून हांव हॉटेलान काम करतालो. मागीर हांव बोटीर वचपाक ट्राय केलें. पूण कांय कारणान म्हाका बोटीर जावंक ना. हय. मागीर वचपा टायमार म्हाका एक्सिडंट जावन पांय मोडलो. आनी सो आय कुड नॉट गो. लायक वचूंक जावना. सो मागीर हांव पोर्चुगीज पासपोर्ट कोताय सगळे. सो पोर्चुगीज पासपोर्ट कोताय मामी म्हळ्यार लंडन कित्याक वचना. सो मामीन सांगून म्हाका लंडन वचपाक गेलो. लंडन येवपाचें प्लान जालें. मागीर फर्स्ट येयले तेन्ना तुमकां जॉब सोदचें पडलें काय ऑलरेडी रेडी आसलेले? ना, पयले पास येयले तेदो म्हाका जॉब कांय नासलोली. आनी ना हेल्प करपाक म्हाका सपोज कोण नासलोलो. हांव फर्स्ट टायम येयलो अननोन फॅमिलीगे रावलो. फर्स्ट टायम कोण ना, म्हाका रांदूंक कोण ना, कांय ना. सो विथ तांकां सांगून फूड इन्क्लुडेड हांव तांचे बरें रावलो फॅमिली बाबू. म्हाका हेल्प केलो जायतो. गोंयकारांनी. हय. आनी तेदो जपो लोक आसूं नाय. सांगो थिंगा म्हाका भरपूर त्रास 2 म्हयने जाले म्हाका जॉब मेळोंक ना, कांय ना. सो हिंगा थिंगा भोंवतालो. सांगो थिंगा एजन्सी वयतालो, मेळोंक ना. मागीर थ्रू माय एक फ्रेंडान म्हाका हॉटेलांत घातलो कामाक. सो तेदो सो आतां त्या हॉटेलांत हांव आहा एज अ इव्हेंट मॅनेजर. ते हॉटेलान इव्हेंट मॅनेजर अशें स्टार्ट केलें पयलीं? ना, पयलीं थिंगा हांवें नॉर्मल स्टाफ स्टार्ट केलें. स्लोली वयर सरलो. स्लोली स्टेप बाय स्टेप हय वयर सरले. सांगपाचें मेन कारण कितें, आतां लोकांक कितें दिसता हांगाचे बिझनेसमॅन डायरेक्ट भरपूर पयशे घेवन येयले आसतले. आनी हांगा हे सगळे बिझनेसमॅन हांगा चडान चड स्ट्रगल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच. आतां फर्स्ट व्हिडिओ पयले तुमी, सेकंड व्हिडिओ पयले तुमी, 3rd व्हिडिओ बी तशें. तुमकां सांगपाचें मेन कारण कितें की तुमी कशें तुमचे बिझनेस स्टार्ट करपाक शकता आनी कशें तुमी मोटिवेट करपाक शकता आपणाक स्वता. त्या कारणाक लागून हे व्हिडिओ आमी करपाक लागला की चडान चड लोकांक कितें दिसतालें मायकल हेणें बरे पयशे हाडले आसतले आनी तेणें आपणाचे बिझनेस सेट केले. आतां स्टार्ट बिझनेसाची जर्नी कशी स्टार्ट जाता पळय, हे मेन इंट्रस्टींग क्वेश्चन. हे तुमकां पळोवपाक मेळटलें. पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. तर मायकल बाब, तुमचे फर्स्ट बिझनेस जे तुमी स्टार्ट केले हे कशें स्टार्ट जाले? कशें प्लान कशें येयले? फर्स्ट बिझनेस मुगे फ्रेंड एलिस्टर म्हाका अप्रोच जालो. तेजे नुस्त्याचें शॉप घाल्या म्हणून. सो आम दोगांयनी उलयलें, तेगे शॉप हाडलेलें. सो तेणें म्हाका सांगिल्लें आम दोगांय कॉमर्स करया म्हणून. सो तो मुगे फ्रेंड आसलेलो बार्बर, आमी वळखताले एकमुका. सो आमी एकमुकाक उलोवन मुखार सरले. आनी तोय पयलीं बिझनेस करतालो आनी तो नुस्त्याच्या बॅकग्रावंडासून येयला. गोंयांत बी तेजे बिझनेस आहा नुस्त्याचें, बोटी आहा. आनी ताका एक्सपिरियन्स आसलोलें. आनी हांवूय कोविडा टायमार
कोण एकल्याक इंडियना हेल्प करतालो. हां, कोवीड टायमाचे मातशें एक स्टोरी आमकां आयकपाक गेल्ले की तुमी भरपूर लोकांक अशें गोंयांत वचपाक हेल्प केले. कोवीड टायमार लोकांक जॉब नासलेले, जॉबा लागून स्ट्रगल करताले लोक आनी ते एक दोन मातशें आयडिया दिया आमकां. म्हटल्यार एक्चुली कितें जाल्लें कोवीड टायमाचेर तुमी हायलायट जाल्ले तेन्ना हायलायट जाल्ले न्ही मायकल भाव, तेन्ना मायकल हायलायट जाल्लो म्हणजे लोकांक हेल्प करताले तेंच्यांनी. म्हटल्यार गोंयांत वचपाक लोक स्ट्रगल करतात ते. स्टार्ट जालें कितें कोवीड येयलो. हां. कोविडा सगळीं घरां नो कामां ना कांय ना. सो सगळीं हांव बसून कितें करतलो, म्हाका फोलो येताली, ओदांक फोलो इन आहली, ओदां काम नासलें काम गेलेलीं. सो हांवें कितें म्हणलें आतां आमी कितें कोण घरांतल्यान भायर सरूंक जायना, जोबो कोणा मेळपा जायना, जायते लॉकडावन रिस्ट्रिक्शन आहलेलीं. सो हांवें कितें केलें घरा बसून कितें करता हांवें एक ग्रूप केलो. म्हणजे ग्रूप आहा UK गोवन फॉर जॉब रेंट एंड हेल्प. तो हांवें स्टार्ट केलो कोविडा टायमार फेसबुक. 20,000 मेंबर्स आहा, 20,000 फॉलोवर्स, पब्लीक मेंबर, ग्रूप मेंबर. आतां सद्या 20,000 आहा. आतां फुडें आनी कितले जातले पळयात. सो फेसबुकाचेर स्टार्ट करून स्लोली मेंबर एड जावपा लागले. सो त्या ग्रुपा वरवीं हांव घरा बसून कितें इन्फॉर्मेशन, खूंय केसीस वाडल्या, खूंय लॉकडावन जाला, खूंय कितें रुल्स आहाय ते सगळें अपडेट करतालो. खूंय काम आहाय जाल्यार कोणा काम सांगलें बाबा हिंगा लॉकडावना केन्ना खूंय हेल्थ वर्कर कितें काम येतालें न्हू, एसेन्शियल वर्कर्स म्हूण तांकां खूंय NHSाक आनी खूंय हेल्प करपाक एक्स्ट्रा ती कामां पोस्ट करतालो. कोणा रूम ना जाल्यार रूम हें करतालो. कोण खूंय कितें रेशन दिता म्हणलें तांकां दाखयतालो खूंय रेशन मेळटा, हेल्प मेळटा. जाल्यार पेज विजीट करा आनी जॉईन जाया. एकदम फ्री आहा न्हू ते, फ्री आहा. तुमचे बिझनेस तेजेर प्रमोट करपाक शकता तुमी. आनी कितें जाय तुमकां सगळें तुमकां सांगचें पडटा. आनी तशें मागीर मदें फ्लायटी बंद जाले. फ्लायटी बंद जाले म्हाका म्हगे एकल्या फ्रेंडा थ्रू आमी चिंतलें की प्रायवेट चार्टर करून गोंयांत धाडपाक लोकांक. सो आमी ती स्टार्ट केली. टिकेट्यो बूक करपाक हांवें ग्रुपार घातलें. कोण वचपाक जाय जाल्यार अमके फ्लायट वयतली अमके दिसाक आनी कोण गोंयां वयपाक जाल्यार गोंयां वयतली येतली. सो सांगपाचें म्हणल्यार ती फ्लायट आमी म्हगे फ्रेंडा बाराबर आमी कमेस केली दोगांयनी आनी गोंयाचो आमकां हेल्प आहलें गोंयकाराचें आनी हिंगायचो गोंयकारांचें कोण हेल्प आहलो आमकां. सो आमी ती फर्स्ट प्रायवेट चार्टर लंडन हिथ्रो टू गोवा इन द हिस्ट्री पयली आमची गेली. तेन्ना फ्लायटी वचनासल्यो ना डायरेक्ट फ्लायट नासलोली. सो आमकां हे फॅसिलिटीज म्हणजे फ्री आसलेले तांकां काय पयशे ना फ्री आसना ती पयशे दिवपाक. टिकेट आहले, टिकेट प्रायस दिलो आमी. सो टिकेट हें करून तांकां टिकेट काडून धाडले. सो थिंगाय आमकां आडकोडी येयली जायती. गोंयचे एअरपोर्टार दिवंक ना परमिशन, त्रास जाले. मागीर फ्लायट हें करपाक कित्याक व्हडली फ्लायट A340 आहलो ती. पायलटूय मेळना जालें आमकां लँड करपाक. बट मुगे त्या फ्रेंडान अरेंजमेंट करून सगळें केलें. संडे मार्केट. ते कशे तुमचे आयडिया येयले? ना आतां चिंतलें की सगल्या लोकांक बिझनेस करूंक दिसता, पूण लोकांक बिझनेस करपाक पयशे जाय पडटा. शॉप घेवपाक हें मागीर वस्तू घेवपाक जायते खर्च जाता. बट आमगे जायत जावन गोंयकारांक घडना. तशें लोक हांवें चिंतलें कितें एक आमगे कम्युनिटी मार्केट करुया सो दॅट लोकांक चड पयशे बी दिवपा नाकाय करून आनी स्टार्ट करपा आतां एक बिझनेस. सो स्लोली ती म्हाका आयडिया येयली आनी हांवें ती इम्प्लिमेंट केली सायमना बाराबर. सायमनाक रेस्टॉरंट आहलोलें. सो हांव ताका सायमना वचून अप्रोच जालो. आमी सायमन रॉड्रिगीस आमी गोंयच नायटाचो. सो तेजे बाराबर हांवें ती गोवन कम्युनिटी मार्केट स्टार्ट केली सो दॅट लोकांक गोंयकारांक हेल्प जातलें बिझनेस करपाक. सो हय तेश कोन्न हांवें स्टार्ट केलां. जायत जावन थिंगा मार्केटींग रावन इंकून बिझनेस आयडिया मेळोन जायतीं आमचे वेंडर्सान शॉपां घातल्या आनी बिझनेस वाडलां तेजें. सो आय एम हॅपी कित्याक तेंगे बरें जालें म्हणून. आनी आतां म्हटल्यार लोकांक चडशें खबर ना. एग्जाम्पल आतां ते तुमचें जे संडे मार्केट आसा न्ही तेतून जर कोणाक अजुनूय ते शॉप घालपाक शकता जे नये पब्लीक येवपाक शकता कितें चेंजीस? कोणाच्यान एवरीबडी इज वेलकम. कोणाच्यानी आनी दिवंक घालपाक जाता वेंडर्स. आतां आमचे वेंडर्स खूब उणे जायत आहाय कित्याक ते आपणें ओन बिझनेस घायला जायत जावं आनी शॉपां शॉप बी केलें.
सो ते थिंगा बिजी आहाय हां आनी आतां थोडे उणे जाले बट आनी कोण न्यू येवपा जाय स्टार्ट करपा जाय आय एम ऑलवेज हॅपी टू हेल्प लायक म्हणजे तांकां एक संडे म्हटल्यार तांकां एक सर्टन अमावंट तुमकां दिवचे पडटा सर्टन अमावंट एक आमी एक 20 पावंड काडे लुगरा यायचे कित्याक लायट आसता 20 पावंड. तेगे भाडे आसता मंथली भाडे तो हारी करता न्हू तेजे 20 पावंड ते 20 पावंड बरें दिला 20 पावंड इज नथींग लायक लायटीचे खर्च आसा हय. आतां तुमचे जे मेन शॉप आसा नुस्त्याचे ते मेन शॉप न्ही हय ओके ते खंयसर आसा एक्झॅक्टली ते स्टेन्स रोडाची स्टेन्स नियर रोडाची. आल्डी कडें फुडले फुडें कितें येवपाच्या व्हडली इव्हेंट कितें प्रोग्राम आहा नेक्स्ट प्रोजेक्ट म्हणल्यार हांव म्हगे फ्रेंडा सायमन रॉड्रिगीजा तेजो एक इव्हेंट येवपा आयकात म्हणून तावो त्या इव्हेंट हांव सपोर्ट करता ताका ओके आनी ताका प्रायज आहा 20,000 पावंड जिखणाराक 20,000 पावंड मेळटले इतलें स्ट्रगल करून तुमी आतां हांगासर येयला आतां मे स्टार्ट करपी बिजनसमॅन आतां लोक जे आहा न्ही मातशें भिता बिजनस करपाक हांवें आपूण कितें जातलें काय ना जातलें अशें तर तांकां लागून कितें सांगपा जाय तुमकां कितें टीप दिवपा तांकां कितें कोण स्टार्ट करपा बिजनस अशें भिवपाक गरज आहा पूण कितें करपा जाय कितें सांबाळून पांय दवरपा जाय ना थोडे जाण म्हणटा हें भिवपाक गरज ना चल रे हांव चयत रे तेसो ते आय मीन लंडना बिजनस करपाक म्हाका दिसना भिवपाक गरज आहा म्हूण कित्याक बिजनस करपाक मातशें सिंपल आहा आनी गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आहा आनी म्हजोय सपोर्ट तुमकां मार्केटींग करपा जाय जाल्यार म्हगे ग्रूप आहा हांव पर्सनली देखून तुमकां हेल्प करतलो मार्केट करपाक कसलेंय बिजनस जावं फीश शॉप दिवन घालिलें न्हू म्हाका प्रॉब्लम ना लोक क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी आनी बरी सर्वीस कितें मेळटा वा कितें सहाय मेळटा थिंग लोक वयतलो सो आनी देखून कोण गोंयकार फीश शॉप दिवन घालूं सोदता कोणा हेल्प जाय आनी कसलेंय बिजनस घालूं सोदता जाल्यार म्हजो स्वता सपोर्ट आसतलो म्हगे आयडिया आसतली तुका जाय जाल्यार आनी मार्केटींग करपा देखून तें बिजनस प्रमोट करपाक हांव हेल्प करतलो पळयत रावा कनेक्ट रावा भरपूर तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें हांगा ज्ञान म्हणटा तें मेळटलें तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तेन्ना देव बरें करूं